मंगळारा पणजेच्या महालक्ष्मी देवस्थानात अखंड भजनी सप्ताह जालो। या सप्ताहाक 7 पार आसता। गोवा क्षत्रिय मराठा समाजान सप्ताह पाराक 13 पंगड निवडिल्ले। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। 118 वर्सां जालीं हो अखंड भजनी सप्ताह सुरू आसा। ह्या सप्तकान 7 पार आसतात आणि ह्या सप्तकाच्या आमच्या गोवा क्षत्रिय मराठा तालुकर समाजातर्फे हो आयचो आमचो पार आसा। ह्या निमतान आमी आज ही दिंडी मिरवणूक आयोजीत केल्ली आहा। ह्या दिंडेन 4 पथकां सहभागी जाल्लीं आसा। एक महाराष्ट्राची आसा आनी 3 आमची गोंयचे स्थानीक कलाकारांची आसा। हेची आमी व्हडली मिरवणूक काडपाची आहा, दिंडी मिरवणूक आख्खे शहरान। आनी त्याच बरोबर दनपारां 3 आमची 23वी अखिल गोवा भजनी स्पर्धा जातली। हेतून आमी 13 पथकां घेतलेली आहा गोंयची। हेचें उद्घाटन आज 3 आमचे माननीय कला आणि संस्कृती मंत्री श्री गोविंद गावडे हे प्रमुख पावणे म्हणून आसा। त्याचबरोबर थिवीचे आमदार निळकंठ हळणकर हे सन्मानीय पावणे म्हणून आसा। तर आमच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, आमच्या समाजाचे अध्यक्ष तथा माजी समाज कल्याण मंत्री श्री ॲडव्होकेट चंद्रकांत चोडणकर हे उपस्थित आसतले। आज सबंद दीस आमचो हांगासर ह्या भजनाचो आणि दिंडीच्या रुपान देवीच्या पांया कडेन आमची आज ही देणगी आसा। आमी हे अर्पण करता देवीक। आज जितली जाता तितले आमी भजन आनी दिंडी आज सादर करपाचो प्रयत्न करता। हांगासर सकाळी स्टार्ट जाता 9 आमच्या ताब्यान हो कार येयल्लो आसा आनी फाल्यां 9 पर्यंत आसतलो।